दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. सर पळोवप्यांक विनोद गंगोळेचो नमस्कार. मोगाच्यान परत एक फावटी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या भलायकेच्या ह्या अपुरबायेच्या कार्यक्रमात तुमकां मोगाचो स्वागत करूंक म्हाका उरतो संतोश भोगता. आनी फाटल्या सबार म्हयन्यांतावन एक न्हय एक विशयाचेर भलायकेक संबंदीत जाल्ले जाडवाय आनी माहेत दिवन आमकां आनी आमच्या विक्षकांक भोव मोगाची जावन आसची. आमच्या सर्वांच्या मोगाची मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो आज परत दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या स्टुडियोंत आमच्या सांगाता हांगासर हाजीर आसा. आनी आज आनी एका विशयाचेर आमचो संवाद हांगासर चलतलो आनी तशेंच गरजेची एक माहिती तुमकां मेळटली. पयल्यान पयलें सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी आमी मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो तुमकां आमी स्वागत करता. सिस्टर, मस्त खुशी जाली आज परत एक फावटी आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. एक विशिश्ट विशयाचेर आमी आतां आमचें उलोवप हांगासर चलतलें आनी आमच्या विक्षकांक जायती माहिती तातूंत मेळटली. पूण ताच्या वरवीं पयलें फाटल्या म्हयन्यांत आमी हांगासर हो संवाद चलयल्लो आनी तुमच्या फ्री कॅम्पाच्या विशयांत आमी ह्या विशयांत चडीत माहिती दिल्ली. कशें आसली सिस्टर लोकांची प्रतिक्रिया? भोव बरी आसली. हरएकल्यान हांगासर दिल्ली माहिती तांणी घेतली. तेंच न्हय, फोंडा थंगी ह्या क्लिनिकाक येवन तांणी थंयसर ताचो फायदो जोडलो. देखून ही खंडीत जावन ह्या वरवीं हर एका म्हयन्यांत करूंक एक आसात आसा आनी कितें लोकांक बरें दिवया, बरें लोकांची भलायकी चडीत मापान बरें जावंक कितें प्रयत्न आमचे तावन करयेत ताका ही एक आसात लाभली. मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हळ्यार दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल तावन आसले एक कार्यक्रम लोकांक पावता आनी लोकांक तुमचे तावनी एक फायदो लोक जोडटा जाल्यार आमच्या मिसावांक एक वरतो अर्थ आसा म्हूण सांगच्यात काही सुद्दां भावना. सिस्टर, आदल्या 2 म्हयन्यांनी आमी ब्लड प्रेशर आनी शुगर ह्या विशयाचेर संवाद चलयलो आनी तुमी जायती माहिती लोकांक ती दिली. आनी ह्या विशयांत आमी संवाद चलयतना तुमी सांगलें एक म्हाका उडास येता. कित्याक म्हळ्यार खंयचेंय जावन दी, ब्लड प्रेशर जावन दी, शुगर जावन दी, जर तर आमच्या मिती भायर गेल्यार त्या कंट्रोल करूंक जायना तसली परिस्थिती आयल्यार आमच्या किडनीचेर प्रभाव पडटा म्हणून तुमी सांगलें म्हाका उडास आसा. देखून आज ह्याच विशयाचेर एक संवाद चलोवचें बरें म्हणून म्हाका बगलें आनी तुमचे लागीं हांवें कन्सल्ट केलें आनी तुमी व्हडा मोगान आज हांगासर आयल्यात. तर आयचो विशय जावन आसा किडनी. किडनी म्हळ्यार कितें, ताचे समस्या कितें, ताची प्रामुख्यता कितें. आनी तुमी म्हाका सांगल्या प्रकार ह्या पडचे तुमचे फ्री कॅम्पी ह्याच विशयाचेर आसा म्हूण तुमी म्हाका सांगलें. तर आमी संवाद सुरू करच्या पयलें एज युजल लोकांक ह्या म्हयन्याच्या फ्री कॅम्पा विशयांत एक धाकटी समजणी तुमी दिया, उपरांत गरजेची माहिती आमी दितले. ह्या हप्त्यांत 26 तावन म्हळ्यार सोमारा तावन शुक्रारा म्हणसर 30 तारीखे म्हणसर हें कॅम्प चलतलें. मेन आमचो उद्देश प्रोटेक्ट युअर किडनी. किडनी ती सेव करची आनी ही किडनी सेव करचे जाल्यार कसली विधानां या कसले रितीची चिकित्सा गरजेची या कित्या खातीर अशें जाता ही सकट माहिती हांगासर आसा. हेल्स असले कहलें किडनीचे समस्या आशिल्ल्यांक थंयसर कॅम्पा वेळा फ्री चिकित्सा मेळटा आनी चिकित्सा घेता आसतना तुमचे थंय कहले रिपोर्ट्स आसात तर ते हाडून येवचे. आनी हें कॅम्प 4 दीस तोकोट आनी एक उरल्या 5 दीस रोजा मिस्तिका चलतलें. निजय की तुमचे कॅम्प एक सर्वांक एक गरजेचें कॅम्प आनी तशेंच ह्या कॅम्पा द्वारे सबार पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक तांचो आदार जाला सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय सबार जाणांनी कॉल करून सांगल्यात तुमचे दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाचेर एक कार्यक्रम केल्ल्यान कितलेशे लोकांक एक हाचे बेनिफीट मेळ्ळे म्हणून सांगलें. आनी आतां मोगाच्या विक्षकांनो
आनी एक बरी खबर तुमच्या मुखार दिवंक म्हाका व्हरतो संतोष आनी अभिमान. कित्याक म्हळ्यार सिस्टरान आत्तां एक विशय सांगले, तुमी आयका लेगीत सामा गुत्त ना म्हाका. जाल्यार हांव तुमकां सांगता, आमची डॉक्टर सिस्टर मेबल चडावत मंगळाराचे आनी ब्रेस्ताराचे गुरुपुर रोजा मिस्टिका क्लिनिकांत तिची सेवा दिवन आसली. आनी आतां तिणें सांगलें सोमारा पर्यंत ती एक सेवा थंयसर लाभतली. आनी मंगळाराचे ब्रेस्ताराचे खंडीत जावन सिस्टर डॉक्टर मेबल थंयसर आसता. जाल्यार ह्या 5 दिसांनी ह्या परिसराच्या लोकांक हांगासर वैद्यकीय चिकित्सा आनी सेवा दिवचे खातीर अनेक डाक्टर सिस्टर हांगासर ह्या रोजा मिस्टिका क्लिनिकांत तिची सेवा दिता म्हणून सांगूंक म्हाकाय व्हरतो संतोष. आनी ती जावन आसा मानादीक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत. मानादीक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत एक बेतनी धर्मबैठ ती जावन आसा. आनी फाटल्या 11 वर्सां जावन वैजकीय शेतांत तिची सेवा ती दिवन आसा. आनी एक विशेशता कितें म्हणून सांगल्यार फाटल्या 9 वर्सां जावन भारताच्या पयशिल्ल्या नॉर्थ इस्टांत त्या बुडगट्टू जनांग म्हणून आमी सांगता, ट्रायबल्स म्हणून आमी सांगता, तसल्या परिस्थितींत तिणें वर्ती सेवा थंयसर दिल्या. आनी परत ती आतां हांगासर गुरपूर आयल्या. आनी हप्त्याच्या उरल्या दिसांनी थंयसर तुमकां वैजकीय सेवा थंयसर लाभतली. देखून परत एक फावटी सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी मानादीक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत तुमकां आमी मोगाचो येवकार आशेतांव. आनी तशेंच मुखल्या तुमच्या मिसावाचेर आनी वैजकीय सेवेचेर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी मागता. सिस्टर, आमी येदोळच आतां किडनीच्या विशयांत तुमी एक प्रस्तावन दिलें. ह्या जे कॅम्प किडनीच्या समस्याचेर आसतले आनी ताची माहिती तुमकां मेळटली म्हणून तुमी आतां सांगलें. ही किडनी म्हळ्यार आमच्या कुडींत आसचो एक अंग या आमी विश्व म्हणून आमी सांगता. ह्या किडनीची प्रामुख्यता कितें, किडनी कितें काम करता आनी अशें किडनी आसल्यान आमच्या जिवाक आमच्या कुडीक कितें बेनिफीट आसा? सांगचें तर कशें एक हार्ट 24 घंट्याक 24 hours हें काम करनासा, तशें किडन्यो ह्यो दोनूय किडन्यो आमच्यो काम करनासात. देखून एक चूर इल्लोसो विरामय ना, निरंतर हें काम करनासात. आतां किडनीचें काम कितें? आतां आमच्या कुडींत उत्पादन जाल्लें वेस्ट, आतां तें वेस्ट तें भायर घालून रगत नितळ दवरता. मागीर आतां तें वेस्ट सडावत जावन क्रियाटिनीन, युरिया असलें वेस्ट. आतां आमचे स्नायू आसात मांसखंडा, ह्या स्नायू हातूंत हाच्या एक्टिविटी वरवीं थंयसर क्रियाटिनीन प्रोडक्ट जाता. पूण वो सदान जावन मुतांत किडनी हे मुता मुखांतर हें क्रियाटिनीन भायर वेता. तशेंच जिवाकोशा ह्या सेल्स म्हणटात, ह्या एक्टिविटी वरवीं थंयसर युरिया या नायट्रोजन, युरीक एसीड असले प्रोडक्ट्स उत्पन्न जातात. ते आमच्या कुडीक गरज न्हय, ते वेस्ट प्रोडक्ट्स या त्याज्य म्हणटात आमी, ते प्रोडक्ट्स युरिनांतून भायर वेतात. तशेंच किडनी खालें कितें करता म्हळ्यार ब्लडाचें pH मेंटेन करता, एसिडीक, अल्कलायन तशें एक बॅलन्स दवरता. तितलेंच न्हय, BP या रक्तदाब कितें म्हणटा आमी पळय ब्लड प्रेशर, तें एक कंट्रोलार दवरता, एक रेगुलेट करता म्हूण येता. मागीर थंयसर उदक आनी इलेक्ट्रोलायट्स म्हणटात, इलेक्ट्रोलायट सोडियम, पोटॅशियम, क्लोरायड हें पुरा लवणां घालून हें वॉटर आनी इलेक्ट्रोलायट हें बॅलन्स करता. तशेंच किडन्यो आमकां प्रत्येक जावन मेन जावन आमचें रगत नितळ दवरता. आनी ह्या मुखांतर कितें फंक्शन करता पळय, ह्या मुखांतर आमच्या कुडीक भलायकी लागता. आनी सकड आमचे किडनी सारक्यो आसा जाल्यार आमच्या कुडीन ही भलायकी बरी उरता आनी सकड बऱ्या उर्बेस्त रितीन काम करीत. सो अशें कशें मनशाचें एक हार्ट या काळीज 24/7 नॉन स्टॉप काम करता, तशेंच किडनी नॉन स्टॉप काम करतात आनी आमच्या कुडीच्या भितरली निर्मळाय आनी सकड बरें करून आमकां एक बरी भलायकी दिवच्याक सायलंट जावन तें काम करता म्हूण तुमी सांगले. आतां
अशें कंटिन्यू काम केल्ल्या त्या झाडाक दुसऱ्या कारणांतल्यान त्या किडनीचेर प्रभाव पडून ताची भलायकी पाडोवची साध्यता आसा. म्हळ्यार किडनी प्रॉब्लेम येवचे साध्यता आसा. खंयच्या रितीचे प्रॉब्लेम्स ह्या किडनी संबंदीत जावन उत्पन्न जातात? आतां एक थोडे हांवें लिस्ट करचें जाल्यार आतां आमी CKD म्हणटा. CKD म्हळ्यार क्रॉनीक किडनी डिजीज. हें आतां सदांवत पळोवन येवचें तें एक. दुसरें हांवें त्या विशयांत मुखार हांव सांगतां. दुसरें सांगचें जाल्यार एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजुरी. आतां सडनली एक शॉक जालें या पॉयझन जालें या हायपोलिमिया मोस्टली एक किडनीच्या रक्तनाळांक रगत सप्लाय ना हे बंद पडलें देखून त्या दाळा एक्यूट किडनी इंजुरी म्हणटात. त्या टायमार सदांवत डायलिसीस करतात आनी तें डायलिसीस केल्ल्यानंतर किडन्यो रिवर्स करयेत. दॅट इज एक्यूट. मागीर तिसऱ्या सांगचें जाल्यार किडनी स्टोन्स हे कॉमन जावन पळोवंक मेळचें त्या विशयान मुखार हांव सांगतां. आनी दुसरें जालें म्हळ्यार थोडें इन्फेक्शन जातात. जावं दी तें युरिनरी ब्लॅडर इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन थ्रू वायरल या बॅक्टेरिया मुखांतर थंयसर काम जाता. म्हळ्यार बॅक्टेरिया इन्फेक्शन करता आनी युरीन समकट भायर वचना आनी तें युरीन उरिल्लें इन्फेक्शनाक कारण जाता. मागीर तेंच न्हय रिनल सिस्ट म्हणटात. सिस्ट म्हळ्यार आमचें एक उदकाच्या पसकाटो म्हणटात न्हय तशें एक ल्हानशें एक सिस्ट तातूंत एक फ्लुईड कलेक्शन आसता. तें हार्मलेस. तें आसल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना. मागीर सदांवत तें पळोवचें रिनल कॅन्सर या किडनी कॅन्सर हें एक इतलें म्हणजे एक पिडा किडनी संबंद जातलें म्हूण सांगचें. किडनीचे एक संबंदीत असे प्रॉब्लेम्स स्टार्ट जातात. पिडा विविध रितीची पिडा किडनीक संबंदीत विविध रितीची पिडा थंयसर उत्पन्न जातात म्हणून तुमी सांगलें. आतां एक मनीस एक हेल्दी आसता, सडन ताका प्रॉब्लेम जाता. ते किडनीचे प्रॉब्लेम म्हणून ताका कळजे जाल्यार ताका खंयचे फुडें एक खुणा दिसाचे सिम्पटम्स म्हणून आमी सांगता. खंयच्या सिम्पटमाचेर ताच्या किडनीक प्रॉब्लेम आसा या ताका किडनीची पिडा आसा म्हणून ताका एक कन्क्लुजनाक येवंक जाता सिस्टर. या आतां किडन्यो आमकां 2 किडन्यो आसात. ह्यो दोनूय किडन्यो 75% जर 75% मुसरी जर फंक्शन जायना एक 25% फंक्शन जातात तरी ताचें लक्षणां दिसून येनात. आतां 25%च्या की उणें जावन येता आसतना मात्र थोडीं लक्षणां दिसून येवंक पुरो. आतां सदांवत लक्षणां दिसून येवचीं जाल्यार एक ओंकोंक जावचें बरी जावचें या पुरासाण कठीण पुरासाण. मागीर वोंक आसची. मागीर थंयसर पांयाच्या तळवे कडेच्या गांठीचे बोवारी सूज आसची. हे लक्षणां सदांवत दिसून येतात. तरी ती लक्षणां खाली ह्याच पिडे वरवीं म्हूण सांगूंक जायना. दुसऱ्या पिडे वरवीं ही लक्षणां दिसून येवंक पुरो. पूण एक संगत सांगची, एक युरीन टेस्ट करतना थंयसर प्रोटीन म्हणून दिसून आयलें तर हें किडनीक डॅमेज आसा म्हणून एक पयलें खूण एक युरिनांत प्रोटीन आसा म्हणून ते एक टेस्ट म्हणटात मायक्रो आल्ब्युमिनुरिया. म्हळ्यार हातूंत युरिनांत हें प्रोटीन या आल्बुमीन दिसून येवचें. आतां सदांच जावन 30 to 300 मिलीग्राम्स हाच्या भितर आसल्यार हे किडनीक डॅमेज आसा म्हूण. आतां 30च्या की उणें आसल्यार उणें प्रॉब्लेम ना. आतां 300च्या की 100 मिलीग्राम 300च्या की 100 आसल्यार मॅक्रो आल्बुमिनुरिया म्हणटात. हांगासर 30 to 300 मिलीग्राम आमी तें टेस्ट करतना दिसलें जाल्यार किडनीक डॅमेज आसा म्हूण कळीत येता. सो अशें तुमी डॅमेज म्हणटना म्हाका आनीक शब्द दोळ्या मुखार आयलो. कित्याक म्हळ्यार तो शब्द मुखार येताना एक फावटी कांप उरता. कित्याक म्हळ्यार किडनी फेल म्हणून. जर तर अशें आयकता आमी ताची किडनी फेल जाल्या म्हणून आनी चडावत अशें चिंतप आसा की किडनी फेल जाल्यार ताचें जिवीतूच फेल म्हणून. निसर्गी किडनी फेल म्हळ्यार कितें ह्या शब्दाचो नीज अर्थ कितें सिस्टर? या आतां हांवें लास्ट टायम सांगलें डायबिटीस
आणि प्रेशर मेन कारण हे किडनी पिडेक. आता लांब काळाची डायबिटीस या प्रेशर रक्तदाब हाय प्रेशर हे लांब काळात एक व्यक्ती सफर जाता म्हणून चिंतया. आता हो व्यक्ती चड जावन हे किडनींत काम जाता ओवर ए पिरियड ही किडन्यो काम करचें उणें जावन येता. आता उणें जावन येता आसतना एक्चुअली हांवें सांगलें किडनीचें काम सकट तें वेस्ट प्रोडक्ट्स या त्याज्य भायर घालचें आनी रगत नितळ दवरचें. आता किडनींत किडनीचे रक्तनळ आसात ते मस्त सूक्ष्म उरल्या रक्तनळाच्या उरले कडेन आसच्या किडनींत आसचे मस्त सूक्ष्म. एक डायबिटीस या प्रेशर आशिल्ले व्यक्ती तांकां काय जाता म्हळ्यार ते किडनी सूक्ष्म आशिल्ल्यान थंयसर सारकें ब्लड फ्लो आसना. ह्या मुखांतर थंयसर किडनी काम करचें उणें जाता. हे तें फिल्टर जावचें की तें फिल्टर जाता पळय वेस्ट तें फिल्टर जायनासतना उरता. आतां हें वेस्ट जर भायर वचना तें कुडींतच उरलें तर थंयसर काय जाता ह्या व्यक्तीक हें पुरासाण भोगची या इवन स्वास काडूंक कस जाता. एक तर फुगासाण जाता आनी असलें आनी सडावत जावन थंयसर ओंकार म्हणजे तरलें पुरा स्टार्टिंगार आसता. मागीर थंयसर वेस्ट तें चड कुडींत उरलें म्हणून चिंतया तें एक्चुअली मुता मुखांतर भायर वचपाचें. पूण हांगासर किडनी मूत सिक्रेट करचें उणें जाता. मूतच थंयसर आसना मूतच बंद पडटा आनी ती एक परिस्थिती येता ताका किडनी फेलियर म्हणटात. थंयसर किडनी कामच करना फेलियर. आनी त्या टायमार हांगा कालें जाता म्हळ्यार त्या टायमार एक आर्टिफिशियल किडनी थंय जायचे ताका डायलिसीस म्हणटात. डायलिसीस जस्ट लायक ए आर्टिफिशियल हे किडनी बरीच काम करता. थंयसर तें रगत व्यक्तीचें रगत त्या डायलिसीस इन्स्ट्रुमेंटान वेता आनी तें आशिल्लें वेस्ट कालें म्हणटा आमी क्रिएटिनीन युरिया असलें वेस्ट पुरा काण क्लीन करता. हें थोडे फावटी हें डायलिसीस डिपेंड्स ऑन ए पर्सन कितलें हें आसा. हांवें सांगलें पयलें युरिनान कितलें प्रोटीन आसा तें पळोवन किडनी कितल्यो डॅमेज आसात म्हणून सांगयत. ह्या वयर तुका हप्त्याक 1 फावटींगी या 2 फावटींगी या 3 फावटी अशें डायलिसीस करतात. देखून हांवें कितें सांगचें म्हळ्यार त्या परिस्थितीक हेच्या पयलेंच आमी सत्राय घेयसय. सांगतना निजय की थोडे डायलिसीस जावचे जाग्यार हांव पावलां त्या पेशंटाक थंयसर पळयतना तसले व्यक्तीक पळयतना म्हाकाय मस्त बिरमत दिसता त्या विशयात. हय तितलेंच न्हय आनी एक विशय म्हाका सांगूंक खुशी व्हरता. थंयसर एक व्यक्ती आतां 25 इयर्स जावन डायबिटीस आसा म्हणून चिंतया आनी एक व्यक्तीक 8 वर्सां जावन डायबिटीस आसा. असलो म्हाका एक अनुभव जाला. थंयसर 25 वर्सां जावन डायबिटीस आसलो व्यक्ती ताका किडनी आनी किडनी बरें फंक्शन जावन आसा. तेन्ना 8 वर्सां जावन आसलो व्यक्ती एक हप्त्या 2-3 फावटी डायलिसीस करतात. एक तर हाचें कारण कितें म्हणून हांवें एनालायज केल्यार आमी चिंतल्यार एक्चुअली कालें कारण सांगचें पळोवंक गेल्यार फॅमिली हिस्ट्री. आतां एक 8 वर्सां जावन डायबिटीस आसले व्यक्तीक कित्याक किडन्यो इतल्यो बेगी पाड जाल्यो कितें फंक्शन जायना म्हळ्यार ताच्या फॅमिलीन थंयसर डायबिटीस आसली किडनी प्रॉब्लेम आयिल्लें. थेन्स ह्या व्यक्तीक देखून विगिन्स ह्या व्यक्तीक आयलां. हांगा 25 इयर्स जावन डायबिटीस आसली व्यक्ती आनीकी तांच्यो किडन्यो फंक्शन जातात नॉर्मल आसात जाल्यार ताच्या फॅमिलीन तशेंच किडनी हें जावना. तें ससेप्टेबिलिटी म्हणटात. म्हळ्यार हर एक व्यक्तीच्या बॅकग्रावंड व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॅमिली आमी खंयचें काले आज आसा आमचे फॅमिलीचें बॅकग्रावंड न्ही देखून हें फॅमिलींत कितें आसा तें खंडीत जावन हांगासर किडनीकी पिडेकी हें जाता. सो तशें म्हळ्यार हेरिडेटरी जावन फॅमिली हिस्ट्री आसल्यार असले प्रॉब्लेम्स येवचे साध्यते आसात म्हणटा. आतां सिस्टर हे अशें किडनी फेलियर जाय नासले बरी खंयच्याय रितीर एक मुजाग्रता क्रम या प्रिकॉशन्स म्हूण आमी सांगता ते खंयच्या रितीर पूण किडनी फेल जाय नासले बरी खंयच्या रितीर आमी पळोवंक साध्य आसा. वय हांवें सांगलें पयलेंच डायबिटीस आनी हायपरटेन्शन ह्यो 2 संगती व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण ह्या किडनी फेलियराक.
आतां डायबिटीस आशिल्ले व्यक्ती तांणी रक्तांत ग्लुकोज लेवल एक मितीचेर दवरचें, एक कंट्रोलार दवरचें. आनी अशेंच न्हय, एक वर्सांत एक पावटी म्हणी या एटलिस्ट 6 मंथ्सांत एक युरिया क्रिएटिनिन हें एटलिस्ट एक चॅक करिचें. हें चॅक केल्यार कळटा कशें हें जाता म्हूण. ते बेस्ड ऑन दॅट तुका एक ट्रिटमेंट काडूंक जाता. मागीर प्रेशर आशिल्ली तशेंच प्रेशर एक दाळे कंट्रोलार दवरचें बरें पळयचें. आनी तितलेंच न्हय, हांवें सांगलें वडोल मायक्रो आल्बुमीन हें टेस्ट केल्यारय कळटा परत खंयच्या रितीन ह्यो किडनी काम करतात म्हणून. देखून ह्यो 2 संगती व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताचे उपरांत आमी आतां मेन हर एक इल्लीशी दूख जाली खंयचे पेन किलर, तकली फटाफट जाली खंयचे पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स. पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स हेंच आमकां विग्गी इन्स्टंट जायचे, विग्गी दूख वसाचें, विग्गी रिलीफ मेळाचें. देखून खंयचे पेन किलर्स हें खाता आसतना खालें जाता फायनली किडनी एफेक्ट जाता. देखून आमी पयलें खंयच्या पयलें आमी चिंतेचें ह्यो फायनली खंय आमकां कान डॅमेज करतात म्हणून. देखून असलें पेन किलर्स खावच्या बदलाक थोडे फावटी इल्ली दूख सोंसीचें. जर दूख सोसूंक जायना थोडे फावटी पेन किलर्सूच न्ही, दुसरेय मेथड ट्रिटमेंट आसा. आतां होमिओपॅथींत आमकां मेडिसन आसात ही खंडीत जावन बादा करनात किडन्यांक. देखून असली चिकित्सा मेळटा आसतना तसो फायदो जोडी जाय. वस्तू जाणा हें स्लो म्हणून काण घेनात, कित्याक गे कोणाक ताचो अनुभव जाला की खंडीत जावन तें काण घेनासतना रावनात, खंडीत जावन काण घेतात. ते कितें म्हळ्यार आजकाल आयच्या युगांत एवरीथींग इज फास्ट. देखून आमकां कशें जाय तें म्हळ्यार आतां काण घेतला आतां जायचेच, आमकां पेशन्स आसना. सो तशें जाल्ल्यान असली पुरा वखदां काडून घेवन आमच्या किडनीचेर आमच्या जिवाचेर ते प्रतिकूल परिणाम जाता वय. सो अशें आतां तुमी सांगले थोडे उपाय आसात आनी मुखार दुसऱ्या खंयच्या रितीर आमी आमची किडनी राखून व्हरयेत. वय तितलेंच न्हय, देर आर सम अदर पॉयंट्स ऑल्सो. कारण म्हळ्यार आमी आतां सॉल्ट आमी खाणच्या खाणांत सॉल्ट हांवें पयलें तावनी लास्ट 2-3 एपिसोडान सांगलां सॉल्ट आमच्या कुडीक 1500 मिलीग्राम इतलें पावता. ताच्या वरते ह्या सॉल्ट आसलीं खाणां असलीं एवॉयड करचें बरें. आनी किडन्यो जर आमी सॉल्ट लो सॉल्ट खाण घेता ते किडनी बरें. तितलें न्हय, स्मोकींग आशिल्ल्यांनी तें एवॉयड करचें. कित्याक म्हळ्यार फायनली हें स्मोकींग किडनीच्या ब्लड वेसल्स ह्या रक्तनाळांचे वयर एफेक्ट जाता आनी त्यो नॅरो जातात या बारीक जातात आनी हाच्या मुखांत जाय पुरतें ब्लड त्या किडनीक पावना. देखून स्मोकींग एक स्टॉप करचें पडटा. तेंच न्हय, थंयसर खालें गो ते कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स तसले ड्रिंक्स आमी पेप्सी कोको कोला हल संगती पुरा आमी एवॉयड करचें पडटा. मागीर थंयसर आनीक विशय कितें म्हळ्यार आतां सकाळीं पयलें सांगलां एक कंपल्सरी अर्द घंट्याचें व्यायाम ते जायचेच. आतां अर्द्या घंट्याच्या व्यायामांत तूं सायकलिंग जावं दी या स्विमींग जावं दी या डान्स वॉकिंग हें एक अर्द घंटो आमी दिसाची एक करी जायस. हें इतलेंच न्हय, हाचें व्हरतें सकाळीं उठिल्लेंच 2 ग्लास इल्लें उदक पियेजाय. आनी एक सादारण हांवें सांगचें जाल्यार आमचें कितलें वेट आसा तितल्या वेटाक 1 ग्लास. आतां एक 50 kg आसल्यार 10 kg 1 ग्लास, तर 50 kg 5 ग्लास जाले. तितलें म्हणी एक उदक पियेचें. ना तर 1 घंट्याक इल्लें सिप्स उदक म्हणी दवरन इल्लें पियोवन तें इल्लें हायड्रेटेड म्हणटा आमी करचें बरें. ह्यो सगळ्यो संगती जर आमी फॉलो केल्या जाल्यार तेंच न्हय, आमचें जिवनशैली आमचें इल्लें फास्ट फूड तें पुरा उणें करून जिवनशैली बरी केल्यार खंडीत जावन आमी किडन्यो सांबाळीत या वी कॅन प्रोटेक्ट आवर किडनीज. तेंच हांव तुमकां आतां विचारूंक आसलो. आतां तुवें फास्ट फूड म्हणून सांगलें, कित्याक म्हळ्यार आयचे जनांक टोटली 90% फास्ट फुडाचेर डिपेंड जावन आसा. आनी एक आधुनीक जिणे शैलींत अल्कोहॉल कन्जम्पशनांत किडनीचेर खंयच्या रितीचो परिणाम जाता सिस्टर?
खंडीत जावन हांवें सांगलें न्ही कशें अल्कोहॉल सेविल्ले वरवीं आमच्या आतां दुमटी तशें सेवन करतात तें फायनली किडनीच्या त्या रक्त नाळाक तें थंयसर इफेक्ट जाता आनी तें रगत सारक्या रितीन थंयसर किडनीक सप्लाय जायना. इवन अल्कोहॉल तशेंच फायनली किडनी एफेक्ट जातात ह्या मुखांतर अल्कोहॉल आमचें ब्लड नितळ जायचें ब्लडांत आनीकी एसिडीक आनीकी हें करतात जाल्यार कॉन्सन्ट्रेट करतात आनी अशें ह्यो वस्तू आमच्या कुडींत भायर वचनात आनी उरतात हे वेस्ट प्रोडक्ट्स. देखून अल्कोहॉलय इन अ वे एफेक्ट जाता. देखून थोडे फावटी सांगतात अल्कोहॉल बरें ह्या किडन्यांक बरें म्हणून. एक्चुली ना, खंयचेय वॉट इज क्रिएटेड बाय ह्युमन बिंग्स सम ऑर दी अदर इल्लें इफेक्ट भलायकेचेर आसता. आत्तां तुमी सांगलें अल्कोहॉलाच्या विशयांत थोडे सांगतात तें बरें म्हणून. तशें म्हणटाना हांव एक मिडियांत आशिल्लो मनीस. आजकाल मिडियाची परिगत पळयतना पर्टिक्युलरली सोशल मिडियांत आमच्या हेल्था विशयांत मिसगायड करचे तसले पोस्ट मस्त येतात. आतां किडनीच्या विशयांतच आमी उलयतना 2 विभागाचेर एक तुमी आतां सांगलें आमचे जिणेची रीत कशी आसा जे तशें करून आमचे किडनी पाड जायनातले बरी कशें राखून वरी येता म्हूण तुमी सांगलें. आनी दुसरें एज ए डॉक्टर तुमी एक डॉक्टर जावन खंयच्या रितीर तें जाता म्हणून भोव अपुर्बायेन सांगलें. पूण आज मिडिया लोकांक वाट चुकयन आसा. कित्याक म्हळ्यार सबार पोस्ट आसात मिडियांत त्या डॉक्टरा कडेन गेलो हांगा गेलो खंयी बरें जायनातली किडनी बरें गेल्ली आपण सोडले लेखाजात भायर सोडले असले एक वखदान असले एका नाटी वखदान असले एका गांवठी वखदान थंयसर बरेंपण जालें म्हणून लोकांक मिडिया तो वाट चुकयतात. असले वेळार तुमी ह्या मिडियांत आमी खंयच्या रिती स्पंदन करीचें म्हणून एक तुमची अभिप्राय आमच्या विक्षकाक. सक्कड पळयल्लें खालें म्हणटात दवें आसलें सक्कड दूद न्हय. सक्कड पळयल्लें तें बरेंच म्हणून आमी सांगूंक जायना. देखून हें आमचे वयर बंदून आसा विंसून काडच्यांत आमी विंसोवन करच्यांत. जर सडावत जावन आमी एक मेडिकल प्रोफेशनल लागीं वचून आमच्या पिडे विशयांत माहिती घेवची गरजेची. खाली आमी पळयलें मिडियान सक्कड आमकां तें काले सांगतात. आतां एग्जाम्पल मस्त ॲड दितात या जायरात दितात. ती जायरातां बरी म्हणून ताले क्रीम घालून फायनली सक्कड आमचे फेस अत्यंत सोबायत होगडायल्ल्याच्या परिस्थितीक सोबाय दिता म्हणून सोबायत होगडायल्ले परिस्थितींत गेल्यान वस्तू जाना. देखून कितें सांगचें म्हळ्यार हर एक मिडियांत येवचें तें वरवणी करीचें खंयचें बरें तें चूज करूंक. ताका गरजेची माहिती डॉक्टरा लागीं वचून घेवची. आनी आमी सांगता की तें अदीक या भायर या एबाव कंट्रोल खंडीत पाड. आतां थोडे फावटी हांवें हांगासर सांगचें कित्याक म्हळ्यार तुमी उल्लेख केलो हाच्या विशयांत थोडे नाटी वखदां विशयांत. आतां थोडे फावटी नाटी वखदां बरीं म्हणून पिवन दितात फायनली किडनी एफेक्ट जातात. कित्याक म्हळ्यार त्या वखदांत चड वखदाचे अंश आसता कॉन्सन्ट्रेट आसता. या क्रूड सबस्टन्स म्हणटात न्ही तातूंत चड आसता. आतां आमी कोडू वखद पियेता हाचे किराताचे आनी पुरा हें कोडू वखद चड रितीन तातूंत अंश बॉयल करता आसतना थंयसर मेडिसिनल अंश चड आसतात. हें कारण जाता हें चड अंशाक किडनीचेरय एफेक्ट जाता. ओवर ए पिरियड किडन्याक फेल जावंकय कारण आसा. देखून सक्कड मीठ इज इम्पॉर्टंट कंट्रोल. देखून तुमी पियेत आसतना वखद हप्त्यान एक फावटी इज फायन. देखून तसलें एक बॅलन्स दवरीचें खंयचेंय बरें म्हणून हर एक दीस येवचें न्हय तें एक बॅलन्स दवरीचें. सो देव बरें करूं सिस्टर. कित्याक म्हळ्यार किडनीच्या विशयांत एक भोव अपुर्बायेची समजणी तुवें दिली आनी त्या समजण्यांत आमच्या विक्षकांक जायतितलो प्रभाव पडला आनी तशेंच तातूंत तांकां जायतितले बेनिफीट जाल्यात येदोळ पर्यंत तुमी केल्ल्या कार्यक्रमाक. आनी आयचे कार्यक्रम त्या किडनीच्या भलायके विशयांत आमी आतां उलोवन आसा. खंडीत जावन कोणाक ताची गरज आसा निचाय की तांकां एक वर्ती माहिती आमच्या चॅनलांत येदोळ म्हणसर वचोनूच आसा. आनी आतां
आनी एक भारी कॉमन शब्द किडनी रिलेटेड, किडनी स्टोन म्हणून आमी सांगता. कितें जाय गो म्हळ्यार कांय ना, स्टोन प्रॉब्लेम म्हळ्यार किडनी स्टोन 100%. सिस्टर, ह्या किडनीच्या विशयान तुमी आतां सांगलें. आतां किडनी स्टोन म्हळ्यार कितें, तें कसो उब जाता आनी खंयच्या कारणा खातीर उब जाता, ह्या विशयांत एक माहिती आमच्या विक्षकाक. आतां आमच्या कुडींत एक मुक्कालांश उदक आसा. आतां तें उदक आसा म्हणून चिंतू न्हू, थोडे भोवटी कामांत बिजी आसतात. एक दिसाक इल्लेशें म्हणी उदक पिवंक पुरसोत आसना. असले संदर्भार काम जाता म्हळ्यार डिहायड्रेशन जाता. आतां आमच्या कुडींत हांगासर लवणांश लवणांश मिठाचो वय मिठांश, लवणांश, कॅल्शियम तसले अंश चड आसता. चड आसतना हे काही सॉलिड फॉर्म घेता. सॉलिड फॉर्म म्हळ्यार एक घनरूप घनरूप घेता आनी तो फातर म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ते घनरुपांत आसा देखून तो फातर म्हणटात. आतां हे फातर जावन पुरो एक ल्हान हाचें खाल्लें एक सँड या रेवे सेकन ताच्या तितलें आसूंक पुरो. ताच्या की वोट सायज एक 12 mm, 7 mm, 18 mm तसले सायजीर येतात. आतां हांवें सांगलें एक कारण, एक मोठाय जर आसा जाल्यार या डिहायड्रेशन उदकाचें अंश उणें जाल्यार, आनी एक कॅल्शियम. आतां सडावत कॅल्शियम सप्लिमेंट्स म्हणून कान घेतात. आतां आमकां हाचे तावन एनिमल फूड या खालें म्हणटात आमच्या मीठ मांस असले सांगता तावन आमकां कॅल्शियम आनी मेळटा, दूद असले सांगता मेळटा. पूण थोडे फावटी एक सप्लिमेंट्स खावन म्हणजे म्हळ्यार थोड्यांक पिशें पुराय की कॅल्शियम या विटामीन टॅबलेट्स म्हणून खावन घेतात. आतां आमकां गरज आसा खाली एक 1000 मिलीग्राम दिसा. हाचें की वर्तें जर आमी चड कॅल्शियम टॅबलेट्स खावन घेता, सप्लिमेंट्स खावन घेता, खंडीत जावन फायनली एक्स्ट्रा कॅल्शियम आसा तें स्टोन जावन फॉर्मेशन जाता. मागीर थंयसर हांवें पयलें सांगलें कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स चडावत जावन हें पेप्सी, कोकोकोला, स्प्रायट ही चडीत मापान एक व्यक्ती सेवता जाल्यार खंडीत जावन हें फातर जावंक एक कारण आसा. देखून मेन हांवें सांगलें आमचें एक परत फूड ह्या जिवनशैली आनी परत हांव येता त्याच पॉयंटाक आमचें खाण. देखून हें खाण आमी सेवता आसतना आमी सत्रायेन हें सेवचें पडटा आनी कितें बरें म्हणून आमी चूज करचें पडटा. आनी हें आसतना जर आमी असलें खाण हांवें सांगलें कसले रितीची स्टायल आमची जिवनशैली, तर खंडीत जावन फातराचे प्रॉब्लेम या किडनी फातर खंडीत जावन येतात. तुमी भोव आपुरबायेन सांगलें आमचें खाण एक टायम आसलो खाणच वोकात आसलें, पूण परिस्थिती आतां उलटी जाल्या, वोकातच खाण जाला. आनी तुमी थंयसर उल्लेख केल्लो तें जावन आसा थोडे पब्लिसिटी जावन ते कॅल्शियम कट घेवचे, लोकांक एक पिसाय जावन गेल्या ते. आनी हाका मॅडिकल माफिया एक कारण आसा, पब्लिसिटी एक कारण आसा. अशें जाल्ल्यान ते एक ताचें एक रिएक्शन दुसरो एक इफेक्ट कसो पडटा म्हळ्यार किडनीचेर. तुमी सांगलें बरें किडनीन फातर जावंक साध्य आसा म्हूण तुमी आतां सांगलें. आतां हो फातर म्हणलो विशय येताना कितल्या टायपाचे फातर आसात, विविध रितीचे फातर आसात की ह्या विशयांत एक समजणी. वय विविध रितीचे फातर आसात. हांवें सांगलें कॅल्शियम ऑक्झॅलेट म्हणलें, कॅल्शियम फॉस्फेट. मागीर हें सर कॅल्शियम फॉस्फेट म्हणटाना कळटा तुमकां, फॉस्फेट अंश चड आसल्यार कॅल्शियम अंश चड आसल्यार ताचे फातर, आनी ऑक्झॅलेट चड आसल्यार फातर. मागीर स्ट्रुवायट म्हणटात, हे आतां काम जाता गो ते युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाता आसतना थंयसर एक बॅक्टेरिया हे अमोनिया म्हणून प्रॉडक्ट उत्पन्न करता. वो अमोनिया कारण करता म्हणल्यार आमचें युजली युरीन एसिडीक नेचर. आतां हे अमोनिया युरीन अल्कलायन करता, अशें जावन परत हे स्टोन फॉर्मेशनाक कारण जाता. देखून हे स्टोन मागीर आनी थोडे स्टोन आसात सिस्टायन असले
देखून ते चड कॉमन न्ही. सडावत जावन कॅल्शियम ऑक्झलेट, कॅल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रुवायट आसतले स्टोन. मागीर स्टॅग हॉर्न म्हणटात ते एक किडनी भितर आसचें, त्याच शेपार ते स्टोन आसतात व्हडले सायज. हे एक्चुअली सदान जावन किडनेंतच आराम जातात. मागीर ते दुसऱ्या युरिनरी ट्रॅक्टा मुखांतर ब्लॅडराक येतात आनी थोडे फावटी त्या युरिनरी ट्रॅक्टान ती थंयसर सडावताचें सायज 7 mm. आतां तो सायज असो पातोर 7 mm चड आसा जाल्यार थोडे फावटी पास जायना, थोडे फावटी ब्लॉक जाता, अशें जाता. थोडे फावटी युरिनरी ब्लॅडरान ती आसतात, किडनेंत आसतात. अशे विविध नमनेचे पातोर आसतात आनी विविध सायजार आसतात ते चड mm. आनी आसा जाल्यार ते थोडे फावटी युरिनाकाय प्रॉब्लेम येता. आता तुम्ही जायत्या नमुन्याच्या फातराची साईज सांगली, म्हाकाच आश्चर्य जाता. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या किडनींत असले पुरो फातर उत्पन्न जावंक साध्य आसा गी म्हूण. जर तर हे फातर उत्पन्न जाले जाल्यार खंडीत थंयसर किडनीचेर प्रभाव पडताच. एक भलायकेवंत मनीस असल्या एका किडनी स्टोनाच्या प्रभावाक वळाक जाल्ल्या त्या झाडां ताची भलायकी बिगडतना कसली खुणां ताचे ते आमकां पळोवंक मेळटात. आतां हांवें सांगलें थंयसर जर स्टोन ब्लॉक जालो या स्टोन थंय आसा म्हूण जाल्यार पयलें येवचें दूख, एक विपरीत वेरी शार्प पेन, विपरीत दूख सडावत फाटल्या कुशीन लोवर सायडीक आसता, ह्या सायडीन आसता. थोडे ती दूख मुखार पोटाकी रेडिएट जाता आनी वेरी शार्प पेन म्हण येत. ती सोसूंक मस्त कश्ट. मागीर ताचे उपरांत सडावत जावन ही दूख आनी चड आसतना थंयसर थाप येवचो या चिल्स कुलकुलो येता. मागीर थोडे फावटी वोंक जावचें बरी जावचें या वोंकी आसता थंयसर. आनी थोडे फावटी काय जाता हें मूत, थोडे फावटी मुताचे ते कलर, मुताचो रंग बदलता, विविध नमनेचे पुरो बदलता. तेन्स न्हय वासी आसता. आनी ताचे पयलें थोडे फावटी काय जाता मुतान उलोवप आराम जाता. उलोवपा वरवीं थंयसर इल्लेशें इरिटेशन्स आसतात आनी मुतीक वेचें प्रमाणें उणें आसता. सो अशें तुमी सांगतना इतले दूख, शार्प पेन कितले कश्टांनी सोंसतात आसतले, पूण ती याद आसले बरी प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्यूर म्हणटा आमी. खंयच्या प्रिकॉशनांतून आमच्या किडनी भितर फातर जायनातल्या बरी आमी समजूत कांय काण घेवयात. वय ओडोल हांवें कारण सांगतना सांगिल्लें उदक प्रमाण उणें आसल्यार या हांवें काल म्हळें डिहायड्रेशन जाल्यार देखून आचें कितें करीचें म्हळ्यार आमी कंटिन्युअसली हांवें सांगलें सकाळीं उठून 1-2 ग्लास उदक पियेजयस. तें कालें करता म्हळ्यार आसलें वेस्ट पुरा युरीन आमकां भायर वेता. एक मागीर दिसा मदें एका घंट्याक एक फावटी इल्लें तवळें सिप्स उदक कर. आमची बॉडी इल्लें हायड्रेशन या उदकाच्या अंशाक उणें जायनातलें बरें पळयचें. मागीर दुसरें हांवें सांगलें म्हळ्यार कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स परत ते एवॉयड करचें बरें. ताच्या बदलाक नितळ उदक सेवया, तें इम्पॉर्टंट. मागीर थोडे सांगती हांवें आतां सांगतात कॅल्शियम आसल्यो वस्तू जावं दी कोणाक किडनी फातर आसा ताणें तें एवॉयड करचें. जावं ती एक टोमॅटो या ब्रिंजॉल कॅल्शियम आसल्यो वस्तू ह्यो सांगती थोड्यो एवॉयड करचे पडटा. मागीर डेली आमी सांगचें क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर चड करीची किडनी फातर आसल्या. आतां थोडे फावटी तो 7 mm असो फातर आसल्यार जस्ट उदक पिवन तो फ्लश करियेत. ओके. वय पूण ताच्या चड आसल्यार थंयसर ट्रिटमेंट काडचें पडटा. देखून फातर पयलें आतां काय जाता थोडे फावटी हे फातर फॅमिलियल आसतात. कुटुंबांत एकल्यांक कंटिन्युअस बापायकी फातर पुताकी तशें हें जावनूच आसता. देखून पयलें आमकां कळीत आसा जर आमच्या कुटुंबांत अशें किडन्यान फातर जावची एक चान्स म्हळ्यार एक डिस्पोजिशन ऑलरेडी आसा पयलें. देखून ताका पयलेंच आमी प्रिकॉशन काडलें जाय. आमी सडावत उदक इज वेरी इम्पॉर्टंट. मागीर खाण परत तसलें एक खाण मिथी
तशेंच बॅलन्स डायट आनी हेल्दी डायट तें इम्पॉर्टंट. आनी थंयसर कार्बोजिनेटेड ड्रिंक्स आनी लो कॅल्शियम, लो फॉस्फेट तसले लो सोडियम असले खाण आमच्या कुडींत आमी सेवल्यार खंडीत जावन असले फातोर जावचे तसले आडावेत. सिस्टर येदो म्हणसर आतां प्रेजेंटली आमी फातरा विशयांत उलोवन आसा किडनी स्टोना विशयां, पूण आयचो टॉपीक तो किडनीचेर रिलेटेड जाल्लो देखून हांवें तुमचे लागीं एक सजेशन विचारचें. आमची किडनी आमच्या जिवितांत आमकां वरती मोलादीक जावन आसा, सो ती बऱ्या रितीर जागृतेन आमी मुंदरसन व्हरत जाल्यार तुमी येदोळ सांगलें खाणा जेवणाची वरती गरज म्हूण. जर तर किडनीचे प्रॉब्लेम आशिल्ल्यांक खंयच्या रितीचे डायट या जेवण खाण जेवण तें गरज? आतां तुमी सांगलें खाणा विशयांत कसलें खाण. आतां हांगासर लो सोडियम, लो फॉस्फरस आनी लो पोटॅश इतले आशिल्ले वस्तू घेवचेय पडटात. आतां ह्यो संगती आमी एक कॉलीफ्लावरान पळयता. कॉलीफ्लावर जावं दी, या कॅबेज, या टर्निप्स, रॅडिश या मुलांनी म्हणटा हांव, असल्या थोड्या वेजिटेबलांत ह्यो अंश उण्या मोपार आसात, देखून ह्यो घेवच्यो. तशेंच फ्रुट्सांत अनास आसा, ब्लूबेरीज, क्रॅनबेरीज हे यूज करियेत. आमकां सदांच पळोवंक मेळचे अनास हें बरें. पूण केळी या किवी फ्रूट या ऑरेंज असले एवॉयड करचें बरें, बिकॉज हातूंत चड मापान आसा. हांवें सांगलें ते 3 अंश चड मापान आसा देखून तें एवॉयड करचें. तितलेंच न्हय, हांगासर थोडे डेट्स या घालन ड्राय फ्रुट्स म्हणटा, आल्मंड्स जावं दी, पीनट्स जावं दी, या वॉलनट्स असले एवॉयड करचें बरें. देखून असलें थोडें खाण हांवें सांगलें. आनी रेड मीट एवॉयड करिजे, ताच्या बदलाक थंयसर स्किन आउट केल्लें चिकन यूज करियेत. हातूंत लो लेवलार हें आसा, हांवें सांगलें पोटॅश या फॉस्फरस आनी सोडियम, देखून हें यूज करियेत. आनी असलें मेन खाण आमकां अवेलेबल आसा, देखून सदांच किडनी आसलेल्या समस्येचें हें खाण यूज केल्यार तांकां खंडीत जावन एका भलायके बरीत किडनींत तांणी सांबाळयेत म्हणून म्हजी एक अपेक्षा. देव बरें करूं सिस्टर. येदोळ म्हणून सर भोव अपुरबायेन तुमी किडनी म्हळ्यार कितें, ताचें काम कितें, ताचें महत्व कितें, तातूंत येवचे डिसीज खंयचे आसात, आमी खंयच्या रितीर ते ह्या नातले बरी प्रिकॉशन्स काडून घेवचे, आनी आमच्या खाणा जेवणाच्या विशयांत तुमी भोव अपुरबायेन ह्या विशयांत एक वरती माहिती आमच्या विक्षकां सगळी तुमी वांटून घेतली. आतां तुमी एक होमिओपॅथीक डॉक्टर आनी ह्या तुमच्या होमिओपॅथी विज्ञानांत ह्या समस्यांक कसले परिहार चिकित्सा आसा? हय, खंडीत चिकित्सा आसा होमिओपॅथींत. आतां हांवें सांगलें उडोलो थोडे किडनी फातोर जावं पुरो, या किडनी क्रॉनीक किडनी डिसीज असले. आतां डायलिसीस वचोंक थोडे फावटी युरिया या क्रिएटिनिन लेवल चड आसा म्हणजे दियांक, तांणी डायरेक्ट डायलिसीस हेच्या पयलें एक होमिओपॅथी ट्रिटमेंट खंडीत जावन घेतल्यार तांकां खंडीत डायलिसीस हेची एक अवकाश मेळना. कित्याक म्हळ्यार होमिओपॅथी वखदां आसात ते युरिया क्रिएटिनिन उणें करतात, ह्या मुखांतर तांकां डायलिसिसाक वचोंक गरज पडना. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आतां होमिओपॅथीन वखदां एक स्पेसिफीक जावं वखदां आसात, तेंच न्हय. थंयसर आतां एक किडनी फातोर काडिचे जाल्यार तो तांणी सदांच जावन आनी एनादर ट्रिटमेंट म्हळ्यार लिथोट्रिप्सी म्हणटात, ते फातोर क्रश करून काडचें. आतां तो फातोर क्रश केल्लो वता, पूण परत फातोर थंयसर येता. कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीक थंयसर एक डिस्पोजिशन, फातोर फॉर्मेशन जावचें डिस्पोजिशन आसा. हें आसतना तूं कितलेंय तूं फातोर काडल्यार थोड्या वर्सां उपरांत परत फातोर येता. आतां घालें जायचें हें फातोर काडचें जाय जाल्यार ताचें बेज या रूट ट्रीट करिचें. ताका होमिओपॅथीन वखद आसा, तें थंय आसलें डिस्पोजिशन तें सारकें करचें. फातोर फॉर्म जावचें तसलें
ताका एक ब्रेक पडचे, ताका एक अँटीमॅझमॅटीक ट्रीटमेंट म्हणून आसा, देखून तें होमिओपॅथींत आसा. देखून तें गेल्या नंतर परत त्या व्यक्तीक फातर जावचे साध्य जायना. तितलेंच न्हय, ते फातर एक ल्हानशे फातर आसूं दी या व्हड सायजाचे फातर आसूं दी, पूण वखदां मुखांत्र ते करगतात या ल्हान जातात. ताच्या मुखांत्र एक 7 mm भितर आसल्यार ते इजिली पास जावन वतात. ताचे व्हड आसल्यार ते करगोन ल्हान जावन वतात. देखून होमिओपॅथींत खंडीक बरें वखद आसा. देखून कोणीय तुमी कंत करची नाका, खंय वचचे नाका. तुमकां होमिओपॅथी आमी आसां, तशेंच होमिओपॅथी दाक्तर मस्त आसात हांगासर कोडयाळांत आनी दुसरे कडेन सगळ्या संवसारभर होमिओपॅथी वखद आसा. देखून हें तुमी समजून घेवचें आनी ह्या मुखांत्र तुमकां ट्रिटमेंट जाय पुरतें टायमाक वचोन घेवचें. आनी ह्या मुखान तुमी किडन्यो तुमच्यो सांबाळयेत. सो प्रोटेक्ट युअर किडनीज. आनी पयलेंच हाच्या विशयान दिले 17 घेवन जर आमी केलें तर आमच्यो किडन्यो सेफ आसतात आनी भलायकी बरीत आसतात. थँक्यू सिस्टर, देव बरें करूं. कित्याक तुमी आज किडनी विशयान, आमच्या लायफस्टायला विशयान, आमच्या खाणा जेवणा विशयान आनी निमाणें होमिओपॅथीन ताका आसच्या चिकित्से विशयांत भोव अपुर्बायेन आमच्या विक्षकांक तुमची जाणवय वांटून घेतली, माहिती दिली. आनी होमिओपॅथी विशयांत सांगतना खंडीत परत आमकां तुमच्या फ्री कॅम्पाचो उल्लेख करी जेवचो पडटा. इतले किडनीचे विवर तुमी आमकां दिले आनी आमचे विवर आमच्या विक्षकांक खंडीत उपकाराचे आनी फायद्याचे पडटात. आनी तांच्या खातीर तुमी हो सगळो हप्तो हे फ्री कॅम्प करतात. हे दोळूच हांवें एक पोटी सांगलां, पूण परत एक पोटी म्हजी खालती विनंती, आमच्या विक्षकांक ह्या कॅम्पा विशयांत एक विस्तार समजणी. आतां हें कॅम्प 26 तावन 30 म्हूण आसत. सोमारा तावन शुक्रारा म्हूण आसत. ह्या पोटी शेनवारा आसचें ना, सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत हें कॅम्प चलतलें. हें कॅम्प थंयसर सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा हे 3 दीस तोक्कोट्टू क्लिनिकांत, होमिओ क्लिनिकांत चलतलें. आनी उरिल्ले दिसी सकट दीस सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत थंयसर रोजा मिस्टिका क्लिनीक चलतलें. हांगासर हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगले प्रकार थंयसर मंगळार आनी ब्रेस्तार हांव थंयसर आसतलीं रोजा मिस्टिका. मागीर उरल्या दिसांनी कॅम्पस न्हय आनी उरल्या दिसांनी थंयसर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत, डॉक्टर प्रेमा मिस्कीत आसतली. आनी ह्या मुखांत्र तुमकां चिकित्साच न्हय, त्याच दिसांनी न्हय, उरल्या दिसांनी तुमकां ही चिकित्सा मेळटली. देखून ह्या कॅम्पाचोय फायदो जोडी जंय ह्या मुखांत्र तुमची भलायकी प्रत्येक जावन नेक्स्ट विकान जावचें तें किडनी संबंदीत तुमकां कितेंय माहिती चडीत गरज आसा जाल्यार तुमी घेवची. तितलेंच न्हय, तुमी येवन तुमच्या पिडेक हें हांगासर वखद घेवचें. तितलेंच न्हय, तुमी येता आसतना तुमचे कितेंय रिपोर्ट्स आसात जाल्यार हाडून येवचे. ह्या मुखांत्र आमकां सलिसाय जाता, सुलभ जाता, कितें प्रॉब्लेम म्हणून कळीती जाता. थँक्यू सिस्टर, देव बरें करूं. अखेर करच्या पयलें जुलयाचो 1 तारीख, जुलयाची 1 तारीख डॉक्टर्स डे म्हणून आमी संभ्रमता. आनी तुमकां इन एडवान्स डॉक्टराच्या दिसाचे शुभाशय पाठोवचे म्हजो कायदो जावन आसा. आनी आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर्व विक्षकाच्या नांवी प्रत्येक साव तुमकां, कित्याक तुमचे एक मिसांव आमच्या संगी तुमी वांटून घेवन आसात, तुमकां प्रत्येक सावन आमी डॉक्टराच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. आनी सगळ्या संवसारांत कितले डॉक्टर आसात पिडेस्ता खातीर ते दीस रात वावरून आसात, सर्व डॉक्टरांक आमी शुभाशय पाठयता आनी तांच्या मिसांवाचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांनो, मानादीक डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो आज ह्या अपुर्बायेच्या कार्यक्रमांत आमच्या संगी आसा. आनी हे दोडच त्या फ्री कॅम्पा विशयांत 2 पावटी तिणें सांगलां. देखून म्हजी खालती विनंती, ह्या कॅम्पाचो विवर आनी माहेत गरजेवंता संगी तुमी वांटून घेया. आनी हर एकल्याक ह्या कॅम्पाचो फायदो मेळचे बरी तुमी आमकां सहकार दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. तितले मात्र न्हय, कैकंबा गुरुपूर प्रदेशांत आशिल्ल्या आनी भोंवतीच्या सर्व
आमच्या विक्षकांक म्हजी खालती विनंती. रोजमिस्टिका क्लिनिकांत मनादीक डॉक्टर सिस्टर प्रेमा मिस्कीत थंयसर पूर्णकालीक जावन वैद्यकीय सेवा दितली आनी तुमकां सर्वांक तुमच्या गरजेक ती पावतली. देखून ही विशयी हेरां संगी तुमी वांटून घेवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. सिस्टर येदोळ पर्यंत भोव आपुरबायेन ह्या कार्यक्रमांत तुमी आमकां तुमचो मोलादीक सांगात दिलो. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकाच्या नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमच्या बेसाचेर देवाचे आशिर्वादा मागता, तुमच्या मिसावाचेर देवाचे आशिर्वादा मागता आनी मुखारी विशेष रितीचे एपिसोड आमच्या चॅनलांत आमच्या विक्षकांक पावीत करूंक म्हाका आनी तुमकां देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. देव बरें. मोगाच्या विक्षकांक वो आंकडो तुमकां बरो लागलो तर खंडीत वो तुमी हेरां संगी शेअर करा. ह्या आंकड्याक एक लायक दिया आनी आयच्या एपिसोडा विशीं तुमचे अभिप्राय कमेंट बॉक्सान तुमी कमेंट करा. आनी भलायकेचेर दायज येवचो आंकडो आमचो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच आसूं दी. थँक्यू. देव बरें करूं. दिव्यवाणी